बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयज जावन आसा 24 तारीख ऑक्टोबराची 2020. पवित्र आत्म्या म्हाका कृपा दी, आदार दी आनी सगळीं उतरां तुजीं जावं आनीक वचोन ती सगल्यांक लागून तांच्या मनाचेर तांणी कंट्रोल दबाव हाडून कितें बरें तेंच करूंक ती पावूं. आमेन. पवित्र आत्मे हें जें प्रिचींग सगल्यांक पावतलें ताणें सगल्यांनी दुसऱ्यांक धाडूंक तांकां कृपा दी आनीक आदार दी सगल्यांक फायदो जावपाक आनीक फुडें वचोन तूं सगळीं तांचीं कामां करून घे. आमेन. आमी ह्या दिसांनी चोयतालीं एका सायबिणीक आनीक 7 रोजार कित्याक करपा शिरी पडना तें आमी चोयन आतां हिंगा लुकास 16 चॅप्टर 16 वर्स 25 सान कंटिन्यू करुया हेजे आमी 2 दीस जाल्यार तिसरे दीस. आनीक अब्राहमान म्हणलें, पुता म्हज्या तुज्या जिवितांत जितलेंय तुवें सूख भोगलें तितलें लाजारान दूख सोंसलें म्हूण उगडास कोर. म्हणटोच आतां ताका बुजवण मेळटा आनीक तूं दोगदोगताय. म्हणटोच हो लाजार आतां बरो आहा, हुशाल बरीत आहा देवा बोगले स्वर्गार वचोन. आनीक हो ग्रेस्त मनीस आमी काल उलयतालीं तो आतां हिंगा उज्यांत दोगदोगता. सारके त्रास जाता तेका उज्यां. एक उदका थेंब देखून मेळना म्हणटा तो थिंगा इफेर्नांत. म्हणटच चोयाय तुमी आतां इफेर्न फोट म्हणून इफेर्न फोकाण म्हणून दवरनाकाय. आनी थिंगांनी मागीर सुदरो चान्स ना. थिंगा काबार निमाण तें द एंड. आनी मुखार वयतलीं आनीक मागीर आमी जिवीत आतां घोडी चान्स पडटो आमकां साल्वा जावपा ना. थिंगांनी कांय साल्वा जावपा कांय ना लास्टाक. हिंगसा आमी साल्वा जायन स्वर्गार वचपा जाय. इफेर्ना गेलो म्हणटोच मनीस संवसारांतलो मोत्री मनशागे कांय चोलना. चॅप्टर क्लोज संवसारांतलो. एकूच जिवीत तें आमकां देवान दिलें तें. आनी जिवीत मुखार हेम कोण ना जाल्यार स्वर्ग. ओत मोन ना. एक कडेन वयता स्वर्गार वयता ना जाल्यार इफेर्ना मागीर कोश्टांनी तेशेंच सासणाच्या सासणाक थिंगांनी 120 वर्सांनी ना काबार जातो म्हूण. त्या सासणाचें सासणां मागीर भोगपाचें. हिंग संवसारां फकत 120 वर्स भोगताय तुमी मॅक्झिमम. वायट जिवीत देखून सारल्यार 120 वर्सां भोगूं पडटलीं तुमकां. तेज्या वयर ना. कोण पांगळो थोंटो डिजेबल्ड आनी कोण ओदी भुरगीं सिंधां देखून आसनाय. तीं वाडटाय वाडपुऱ्या वाडटाय मागीर 15, 20, 30 वर्सांचें मोत्ताय म्हूण तूं वाडोन तीं सारकीं सिंधांतू आसनाय. तेंगे सगळें माय पाय करपा पडटा. संवसारान कितले तूं कोश्ट काड कितें कर मॅक्झिमम सुबेज म्हणटा ती 120 वर्सां. इतू वर्स तुवें भोगूं पडटा हिंगा वायट जिवीत सार जातूं. जेजू तो तूं मानना आनी जेजू भाशेन तूं पवित्र चलना जाल्यार 120 वर्स तूं भोगूं पडटा तें आनी चूक ना. तेका लागोन मागीर लोक भिकारी जाताय ते तेका लागोन. कित्याक ते जेजू माननाय आनीक जेजू मानप म्हळ्यार कितें जेजू भाशेन जावपाचें. सारकें जेजू गेलें आयकोन चलपाचें तूं कोणाक मानीत म्हूण तूं. तेगे मागीर लोक आयकोता कोण फ्रेंड आहाय म्हूण तूं फ्रेंडा मानीत तूं. म्हणटच फ्रेंड कितें सांगताय ती तुमी आयकताय. कित्याक तुमकां तेजेर विस्वास आसा. अशें करून जेजू भाशेन जावपा पडटा आमी. जेजू मानतो म्हण जाल्यार ना जाल्यार तूं आपूण मिसा वयता जेजू मानिता ना. तुमी सगळीं धोंगी कॅथलीक म्हणटाय तीं. तुमी मिसा वयताय काबार. मागीर जेजून कितें केलें तें कोनाय मिसा इगोजेतूं भायर येतरी. जेजून बरी केलीं एवांजेल परगोटलो. कोण हालसालनी तेका सारकी बुजवण दिली. असो हो मनीस आतां ताका बुजवण मेळटा. कोणाक आतां तेका बुजवण मेळटा लाजाराक. कित्याक तो स्वर्गार गेला आनी चोय. अब्राहमान म्हणलें पुता म्हज्या तुज्या जिवितांत जितलेंय तुवें सूख भोगलें तितलें लाजारान दूख सोंसलें म्हूण
उगडास कर म्हणटच आतां ताका बुजवण मेळटा. हिंगा आमी घोट मोतीन दवरया. हिंग कोत्त ते आमकां हिंगा मेळटा, संवसारांतूय मेळटा. तें आनी चूक ना. वायट कोत्त तेंका वायट मेळटा सारकी खबर ती. आनी मेळटलेंच. तें आनी चूक ना, सिस्टम ती. आतां तूं एक मोबायल घेयलो म्हूण तूं, तो ऑन बटन तो दांबिलो जाल्यार तो ऑन जावपाकू जायो. तेश कोन्न तुवें वायट केलें जाल्यार तुका वायट मेळपाकू जायें. तें तुवें घेयलां वायट तुवें मागोन घेयलां तुजें. तुका बरें मागपाचें तुका चान्स आसलो ना आहा आजून. जितें आहाय तेंका आजून चान्स आहा मागूं. मेळोवन घेवपा बरें जिवीत जियेपाकू आजून चान्स आहा कोण जितें आहाय तेंका. म्हणटचें बरें जिवीत तुमी आयज सान आपणायाय. वायट सगळें सोडून दियाय. आनी सगळें भोगशाय मुगे डिस्क्रिप्शनाचेर आहा कोणा हो फर्स्ट विडियो आयकताय हे पाटी पयलोय, सगळे मुगे विडियो आयकाय. हितू विडियो आहाय 60 कितें विडियो जाले आमगेले. म्हणटच सगळे विडियो आयकाय आनी जिवीत न्हवसोऱ्या आयज सान सोड्याय. ओके रातयां कोतलो. आतां राती टायम मेळोंकू नाय असो. हाल सोकाळीं आसूं सोकाळीं करया जिवीत चेंज. सोकाळीं भोगश्या सगळ्यां. तूं रातयांतू मोत्तलो आनी समजो इफेर्ना वयतलो. आनी चान्स घेयनाका पुरो आतांचे आतां वचोय. आतां विडियो कानार पडो, आतां विडियो काबार जाता म्हळ्यार चलोत आसतना तिका बोगश्यांनी काबार कर मोती मुड्यांनी. आनी तेजो मागीर बरो हें कर. दूख धर काळजां आनी करपा ना मोपट अशें करून चूक जाली मो आपल्यागेली. जेजून तुका ऑलरेडी भोगशिला. देवाको आनी भोगसण देखून मागपाक गरज ना. तुका जाय जाल्यार मुड तूं आनी म्हाजी कुमसार जावं तें सदां सांगत तुमकां हांव. एश कोन्न आयज सान जिवीत बोदल्या हाल्या आनी सोकाळीं आनी मागीर येत्या वर्सा आनी मागीर बुरी काजार जातरी एश कोन्न रावं नाकाय. सगळीं वायट भोगतलीं. आख्खी तुगे पिळगी सद्या आतां आहा संवसारांत आहा ती आनी मागीर तेंगे पिळगी येतली सगळीं वायट भोगतलीं. आनी सगळीं मागीर लास्टाक इफेर्ना. म्हणटचें अशें हें करया आतां लाजारान दूख सोंसलें म्हूण उगडास कर. म्हणटच आतां ताका बुजवण मेळटा आनीक तूं दोगदोगताय. असो परिणाम कितें केलो तेजो निकाल तेंका असो मेळ्ळा आतां. सासणाचे सासणां तो आनी चेंज जावपा ना रिजल्ट. थिंगा आनी फावोर मारूंक जायना. ना मो संवसारांत तुगेलीं बायल भुरगीं आहाय तेंच्यान रोजार करून तुका इफेर्नांतू भायर काडूंक जायना. तें आनी चिंती नाकाय तुमी. तूं म्हटलें मुगे भुरगीं बोरीं, तीं मागीर आपल्या मिस दितलीं. मोतरी आपोण तें हितू मोग केला तेंका मोगान आडयलें. तीं आपल्या मिस दितलीं आनी आपोण मागीर स्वर्गार वयतलो. इफेर्ना थिंग गेलो जाल्यार प्रॉब्लेम ना स्टार्टिंगा. म्हाका प्रमोशन मेळटलें, भुरगीं म्हाका फावोर मारतलीं रोजराची देवा कडेन आनी म्हाजी आपोण स्वर्गार वयतलो. हेच तर कोणूय चिंतीत जाल्यार तुमचें कोटा. कोटा म्हळ्यार कितें काबार. शेवट तो म्हाजी इफेर्ना. मागीर मुखार 26 घेया. तितलेंच न्हय, कोण हांगात हांव तुमचेशीं वचूंक सोदीत जाल्यार ताच्यान जायना. न्हय म्हूण तुवें तावन हांगा येवंक जायना. कित्याक आमचें आनीक तुमचें मोदें मोटें व्हडलें पाताल थिरायलेलें आसा. चोय तूं कितलो फावोर म्हणटा अब्राहम. तुमगे कांय लागना थिंग वोसों जायना. वान वे ती एक पाट एंट्री मारली काबार. तुज्यान आनी रिटर्न आमकां पूण मोटरां मिस्टेक जाली वान वे आसलें आमी रिवर्स देखून मार तेशीं येताय पोत्तून. पूण कॅमेराचेर बी चोयले जाल्यार पुलीस बी येयले जाल्यार थांबोवन म्हाजी फायन मारता. ओदी गुणायन देखून येताय एक्टिवा. चुकोन नो एंट्रीलान गेली हो शॉर्टकट पोट म्हणोन थिंग शॉपाचें काम जातरी गुणायत्या नो एंट्रीलान भायर सोत्ताय. पूण पुलीस येयल्यार तुका फायन पडटा. हिंग यूके म्हणटा सगळ्याक चडशे कॅमेरा लायलो आहाय. म्हाका देखून पडल्या नो एंट्रीलें फायन एक पडल्या ना न्ही पडल्या. हांवें स्थितींत करूं ना आसतलो पूण नो एंट्री फायन पडली म्हाका. 2 पाट कितें पडल्या हय 2. म्हणटोच थिंगा आनी तुज्यान आनी रिटर्न येवपा जायना. वान वे ती काबार. एक पाट तूं इफेर्ना गेलो फिनीश. आनी तो निकाल तुका म्हाजी मोतरी आनी झोटी जात्री आनी कोट्टोलें तें शानिना. तूं असो हिंग कोत्तें कंटिन्यू जाता तें म्हाजें थिंगा. संवसारांत कोत्तो वायट भोगिता. संवसारांतूय भोगिता. ना न्ही. चोय दुयेंसां आनी टॅबलेट्यो कितुल्यो आनीक एक्सिडेंट आनीक
आतां कोवीड पिडें कितू जावन मोत्ताय हें सगळें हेंचो हो रिजल्ट तो वायटाचो. वायट येयलें तितलीं आतां साप जायन वयतलीं कोविडाची वायट कोताय तितलीं. आनी कोण वायट कोताय तीं साल्वां जायन तो उरलीं म्हूण तूं. ना आमी अशें जिवीत काडटलीं तें तुमी धरिनाकाय. तुमी देवागेले काकुटी लागून उरलो आहाय. आयज सावन सोडयाय तें वायट जिवीत. ना आमी आतां कोविडांत उरल्याय न्ही तियागो सांगतालो वायट आनी तितलीं मेलीं मगो कोविडां. आमी उरल्याय म्हणटोच आमी वायट कोताय पूण आमी उरल्याय न्ही घोडी आमकां चान्स आसतलो बरें जिवीत घोडी काडटलीं आमी. ना देवागे काकुटी तेका लागोन तुमी उरल्याय. आतां देव चोय कोण जेजू मानना तें उपास मारता? ना. ती देवागेली काकूट. तेंकां काम ना? ना काम कोताय तीं आहा तेंकां काम. तेंकां जेवण ना, तेंकां घर ना सोगलें आहा. मागीर आमी सगलीं भाव भयण म्हुटाय आमी. कित्याक तेंकाय सोगलें आमकांय सोगलें आहा. आमी वायट आहाय. आनी आमकां सोगलें आहा. आमी म्हुटाय आमगे जिवीत बोरें आहा. सुखी जिवीत आहा म्हुटाय आमी. देवागेले काकुटी लागोन तुमी जीत आजून आहाय, जिवी आहाय. चान्स हो सोडनाकाय आनी देवान दिलो तो. देवागे काकुटीचो चोड फायदो खावनाकाय. देंव सार तुमकां टाटाचको ब्रेक डावन कोरीत. ना दुयेंस जाताय तीं दुयेंसां कोण नाय तीं. बारीक बारीक आल्टी लागोन तेशें कोन्न भितरल्यान कूड मोरोत वयता हें दुयेंस, तें दुयेंस जाता मागीर लास्टाक कितें म्हुटाय ना तेका फोत कॅन्सर मेळ्ळो न्ही मेलो तो रोखडोय. कांय कळोना देखून आमकां. पातकां आहलो तो. ती बायल पातकां आहलोली. दुसऱ्या भोगसूं ना. सगलीं कचऱ्या बॅगेज घेवन वयतालीं बारबो. तेका लागोन फोर्थ स्टेजीचेर कॅन्सर मेळ्ळें तेका आनी मेलीं. ना जाल्यार कोण आतां म्हण तूं कॅन्सरा जायते ट्रिटमेंट येयल्याय. किमोथेरापी म्हूण कोताय. आनी मागीर ते गूंड देखून आहले कॅन्सराचें तें काडटाय ऑपरेशन कोन्न. चान्स आहा जाल्यार काडून ट्युमर बी म्हुटाय ते. तांगे मेंदीन देखून ट्युमर जातूय. तो रोजराचेर टाटाचको कळोयन उडोवपा जाता आमच्यान. आयकाय सारकें. हीं कॅन्सरां बेन्सरां म्हणटा तीं आमकां बाये आतका खेल कॅथलिकां. तूं तरी पवित्र जालो जाल्यार कोण कोणाकूय कॅन्सर जालो जाल्यार आड्याय. गॅरंटेड बरो जाता सारको. जावपाकू जायो. तितलेंच न्हय, कोण हांगात हांव तुमचे अशीं वचूंक सोदीत जाल्यार ताच्यान जायना. न्हय म्हूण थंय तावन हांगा येवंक जायना, ताच्यान जायना. म्हणटोच आमगे कोण सोयरीं मोन गेल्याय माय पाय, भाव भयणी आनी माश्यान आनी अंकल आंटी कोण म्हुटाय तीं सगलीं कोण मोन गेल्याय तेंच्यान आनी इफेरना तूं भायर सरूंक जायना. काबार. कितलीं बरीं आसा तीं. पूण तेणी जेजूगे कार्य करूं ना, तेणी मिलाग्री करूं नाय, कोणा बरें करूं ना, घरांतू मनशां बरीं करूं नाय, कोणा बरी खबर सांगो ना, गोरिबांतू भायर काडून तेका मनीस केलो नाय. हीं सगलीं इफेरना तेका आनी मेट्टो कितें चिंतयाय तुमी. तूं तो जेजू भाशेन जायना जाल्यार इफेरना तुका. कोण जेजू भाशेन जालें तेका स्वर्ग. देव स्वर्गार आहा म्हणटा आमी डेली म्हणटाय. म्हणटोच वायट मनीस स्वर्गार वचना. जो कोण गोळ घेवन मोत्ता, जो कोण ईख पीन मोत्ता आनी जो कोण पातकां मोत्ता, दुसऱ्यांक सोतायता आसतो मोत्ता, कावंटर एटॅकान मोत्ता तो सगलो इफेरना. कावंटर एटॅक म्हळ्यार कितें? तुका वोस मगो धाडायताय ते. सोडलो मगो तुका. तूं कित्याक तूं बरो तुवें पातो तो भोगशी नासलो जाल्यार, सगल्यांक तुवें भोगसून तूं आपल्यागे चूक तो वळखोन गेलो जाल्यार तूं धांवपा नासलो आपल्या हें जिवीत नाका म्हणपाचो आपूण जेलींतू काट म्हणपाचो उरलो वर्सां. तुका ते फुलोयताय धाडटाय चड सोडलो मगो तुका. तूं पातकां आनी पातकां करून तूं मागीर धांवता मागीर तुका शूट करून मारताय कावंटर एटॅक. एश कोन्न ती खबर. तेका लागून आयज सान जिवीत तूं न्हवसोऱ्याय काबार कोरया हें. हें संवसारांतुलें वायट संवसारांतूय मेळटा. हितूंतल्यान तुमी धांवों सोदनाकाय. देंवसार कावंटर एटॅक करून तुमकां काटाचको उडयतलो. तुमकां दिसोता आमी जिवितां बरीं आहाय वायट आमी कोताय. सगलें आहा आमचे कोडे, पयशे आहा, घर आहा, मोटोर आहा, कामूय चलोता आसूं कोवीड जालें न्ही काम गेलां नो प्रॉब्लेम. वयता सगल्यांगे गेलां. एश कोन्न मगो तुमी फूल नाकाय. हें सगलें पोत्तें तुमी कोताय तें. टाटाचकोन केदोना देंवसार हाड न्हू तुमकां कावंटर एटॅकान उडयतो मगो सांगो जायना.
तुमी समजना काय आमी बरें जिवीत काडटाय म्हूण. दुकां हीं देखून आसतना पातकां देखून आसतना बोक्षी नासतना दुसऱ्या स्वतायन दुसऱ्यांगे पयशान दुसऱ्यांगे बाट खायन दुरी गाडकाण आनी कितें कोन्न भितो घेयन 1 मिटर भितो घेयन हें सगलें इकोन तुमी चिंत नाकाय. तुमी हुशाल आहाय तुमगे नातरां पोतरां उत्तोलें भुरग्यां उत्तो म्हूण. ना हें सगलें तेंचेर तुमी मालदिसां उडटाय, वायट उडटाय तुमी तेंचें हें कोन्न सगलें. भुरग्यांचें आनी तेंगे पिळगेचेर तुमी वायट उडयताय. त्यो पिळगेच्यो पिळग्यो कोश्टोन मागीर मोरपा त्यो तुमचे भाशेनूय तुमी आनी बरें भोगपानाय. दीस वयताय तितले तुमगे दुयेंसां आनी कोश्ट आनीक हें वाडत वयता. आनी मागीर थंय वोसों जायना हें चोय. ताच्यान जायना. तुमचेशीं वचूंक सोदीत जाल्यार ताच्यान जायना. तुमकां सांतांगे खबर सांगलो हांयें. सांतांगे आख्खी फामिली स्वर्गार वचपाना म्हणोन. कित्याक तीं तो जिवीत न्हवसरलो ना तेणी सांता चोय न्हू. जाल्यार तीं गेलीं इफेर्न. एक मनशाचें आहा स्वर्गार इफेर्न वोसों. हांव सांज जालो म्हूण मुगे माय पाय मुगे भाव भयणी स्वर्गार वयतलीं ना. ही मुगे खबर आयकोन तो तेणी जिवीत बदलून तो तीं म्हजे भाशेन करूंक लागोलीं, जाल्यार तीं आपल्यागे कार्याचेर स्वर्गार वयतलीं, मुगे कार्याचेर वचपानाय तीं. देवान सगलें एकलें आमकां अधिकार दिला बरें वायट आमगे हातीन आमी आपणावन घेवपा जाय. आमी तें करूंक जाय आमगे हातीन पांयांनी, तोंडान. तेन्ना तो मनीस वयतलो स्वर्गार. आनी स्वर्गार हांव गेलो म्हणोन न्हू, ती म्हटली ना तियागो स्वर्गार गेला. हांव तेगेलो चेडूं, हांव माय पाय तेगेलीं, हांव भुरगीं भाव भयणी भुरगीं, हांव तेगेली आंटी तिमान आनी कोण म्हाकाय स्वर्गार व्हर म्हूण जायना हेंचो क्लियर बरयलो आहा. तितलेंच न्हय, कोण हांगात हांव तुमचेशीं वचूंक सोदीत जाल्यार तांच्यान जायना. आतां इफेर्ना फावट गेलो आहाय मुगे फावर मान देवा सांगताय म्हणून तियागो गेला हे स्वर्गार म्हाकाय व्हर रे. चोय कितें जात जाल्यार. कितें हांव आतां कोण संवसारां आहाय तांकां बरें कोतो करून ट्राय कोता. मुगे भाटा कुडको आहा तो कोणाकूय दिता. पाद्रींक दिता, माद्रींक दिता. चोय रे देवा मातशें जात जाल्यार. हेंचो हा क्लियर बरयलां. तूं म्हटलीं इतू लोक मोको येतालो संवसारां आसतो काम करूं. मुगे मातशें काम कर रे. आनीक हें कर रे, तें कर रे आनी तूं तेंको लाखांनी पयशे घेतालो काम करूं. आनीक तूं म्हणटा मागीर आपूण आतां इफेर्ना गेलें तें हांव इफेर्नांत वचोन तेंच कोतो म्हूण. हांवूय कोणाकूय हितू पयशे एकठायले ते देवा दितलो ना कोणाकूय दितलो आनी स्वर्गार वयतो म्हूण इफेर्ना थिंग गेल्यार म्हाका प्रॉब्लेम ना म्हूण. हांव हितू संवसारां पयशे केलो आहाय म्हूण. हेंचो सारकें बरयलो आहा हेंचोय. हें सगलें वायट आनी पोत्तें चिंत नाकाय तुमी. माजी कोतलीं म्हूण. स्वर्गार वयतरी चोया म्हूण कितें जातो तें. तितलेंच न्हय, कोण हांगात हांव तुमचेशीं वचूंक सोदीत जाल्यार तांच्यान जायना. न्हय म्हूण तुंय तावन हांगा येवंक जायना. स्वर्गार तावन तूं कोणाकू तो इफेर्ना मुगे कोण माय पाय वो भाव भयण्यो आनी हेर कोण आहाय वळखीचीं तेंकां हांव तूं हाडूं वयता म्हळ्यार म्हजें जायना स्वर्गार वोसों. दोनी वाटेन वोसों जायना. एम्पायर डिसिजन फायनल म्हणटाय आमी. तूं जाण एकल्यागे एम्पायर आमी जाण एकलो संवसारां. आमचे आनी एम्पायर ना. आमी जेजू भाशेन आमी देवा भाशेन. आमकां हुकूम आहा संवसाराची आख्खीच. चोया जेनसिसा वोसोन चोयाय. देवान सगळ्यांक हुकूम दिल्या संवसाराचेर. एक संवसाराचे वस्तूचेर. ही हुकुमे प्रमाणे आमच्या न्हू आमगेलें जिवीत बरें वायट तें आमी सोदपा जाय. कितें कोन्न जातलीं तीं आमी खूंय वयतलीं तीं मोत्री आनी संवसारांत कितें कोतलीं तीं कोन्न दाखोवपा जाय संवसारांत. कोतोलो म्हूण चिंतून तो रावलो म्हूण तूं. हांव तियागोगे सगलीं प्रिचींग आयकोता. दीसभर आयकोता. तेजी हांव स्वर्गार वयता म्हूण ना. हे प्रिचिंगाचेर तूं स्वर्गार वचपाना. ही प्रिचींग तुगेली जिविताची न्हवसण करून तुवें म्हजे भाशेन करपाचें. तेका लागोन हांव येयला हो चोय. ना तुमी तो मीस आयकोन तूं स्वर्गार वचपा जाल्यार म्हाका येवपाक गरज नाका आसली. हें मुगे प्रिचींग आयकलें म्हूण स्वर्गार कोण वचपाना. ही प्रिचिंगां तुमी तुमगेलीं आयकोन जिवीत न्हवसोऱ्याय, चेंज कोरयाय. आनी म्हजे भाशेन कोराय. मिलार कोराय लोकांक. काम ना तेंकां काम दियाय. केसल्यो आडकुडी आहाय, खोटा आडकुडी आहाय, कॅन्सर जालो आहाय, वेजिटेबल जावन पडलो आहाय, पॅरलायज्ड डिजेबल भुरगीं आहाय. सगळें आदार कोरया आमी. एशें कोन्न करून भायर सोराय.
एक एक आड्याचे, एक एक गांवां ह्यो संस्था उगड्या हिलिंगाच्यो आनीक मागण्यांच्यो तांकां वचोन तेंगे जिवीत न्हवसोरपाच्यो. वोसोन तेंची डायरेक्ट दुयेंसां धाडायना काय तेंचे बोली वोसोन. जेजू पयलीं गेलो, जेजून आख्खे दीसभर मिटींग दिली दोंगरांचेर. हो लोक खूंय एकठांय जाता थिंगा. आनी म्हाजी मिटींग काबार जातरी मागीर जेजूगे उतरां प्रमाणें तांकां हिलींग मेळटालीं. तीं मानून घेतालीं काळजां. आनी आपल्यागे जिवीत आमी वायट केलां आमी तें सोडून दितलीं म्हूण त्या वखदार तीं निच्यो कोतालीं. आनी अशें करून कितू पांगडे, कितू कुड्डे आनीक केसो दुयेंसां कातीचीं आनी लेपराचीं आनी तीं सगळीं दुयेंसां बोर जातालीं. टाट 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 करून सगळीं बरयलो नाय तीं बायबलां. एक वळ आहा बायबलां वाचाय. बायबल बरोवंक वाचाय. एक वळ आहा जितलीं जेजून पळे मिलाग्र्यो आनी ओज्याप केल्याय ती तो बरयलो जाल्यार बायबल हिंगा येदोळ जावपाचो बूक धरून सोंसरां लुगार आसपा नासलो वय. आमकां एकू बायबल आहा तो आमी आच न्ही आनी हितू मिलाग्री आमी आचून कितें करपाचीं? मनशां एक मिलाग्री पुरो कायद्यान. पूण आमी मानूनाय त्यो. आतां म्हजे भाशेन पूण मानून घेयाय आतां उठाय. पुरो. चड लेट जालें आनी भुरग्यां तुमी तीं धुकलूं नाकाय मातशें पूण. ल्हान आसतना भुरग्यांक ह्यो मिलाग्र्यो आनी पवित्र उतरां उलोवपाक तेंगे जिवीत सारकें पवित्र दवरया हे भुरगेंसावन. आनी मागीर चोया कितें जाता तें जिवीत तेंगेलें. सोगल्यांक ती आदार करतलीं म्हाजे मुखार. दोनी कडेन वचपा जायना हेंचो सारकें क्लियर बरयलो आहा. इफेर्ना गेलो स्वर्गार तो स्वर्गार गेलो. आनी आमी विजा हिंगसा घेवन वचपा ती. आतां खंयचे कंट्रीन वयता जाल्यार तुका पयलीं इंटरव्यू आसताय मागीर आनी कितें हिंग यूके हाडटो जाल्यार मागीर हिंगा तुगे काम चोयताय ते तुगे बायल काम कोता, घोव काम कोता, हिंग कोण तुगे माम हाडटा, माशान हाडटा, कोण हाडटा, तेंगे काम केशें आहा, तेंगे इनकम कितू आहा, तें सगळें चोयताय आनी मागीर तुका विजा मागताय. नाजाल्यार बोमो दिसा तुका सांगताय ते म्हयन्यान विजा येतो म्हूण. कोणाय येता ती कोणागे हिंग काम सारकें आहा, तेंक म्हयन्या इनकम आहा, तेंगे मनशां हिंगा. तेंकां मागीर थिंगा यूके गव्हर्मेंटान विजा पास कोता आनी तेंकां मागीर 1 सुमनान नाजाल्यार 2 सुमनान तेंकां विजा येता घरा कडेन. म्हयनोभर सांगताय तीं. तेंगे तो सगळें क्लियर आसल्यार रोखडी येता. एशें कोन्न आमगे ही स्वर्गार ना इफेर्न वचपाक विजा आमी पयलीं तयार करपा जाय सगळी. स्वर्गार वयता सगळीं पातकां सोडूं जाय तुवें. तुका स्वर्गार वचपाक उमेद आहा, संवसारान भर जिवीत सारपाचो तुका उमेद आहा, जाल्यार तुवें सगळीं बरी करून तयार करून येवपा जाय. तुगे सगळें बरें आसपा जाय रिकॉर्ड. रिकॉर्डाचे एक देखून 10 घांसोचे रिकोणां. 7 भाशेन रिकॉर्ड आसपा जाय आमगेली. ओके फाटलीं जिवीत जालें गेलें तुमकां सांगिलां इसराय मो तें. आनी न्हवसण करया मो जिविताची, दूख धरया मो. फाटलीं जिवितां कितें जालें तें सगळें सोडयाय. केदो किरमीर, केदो चोर जावं तुमकां सांगिलें. आयज सान हे जाय पुरो 7 भाशेन. 7 वायटूय आहलें पयलें ना न्ही. जायत सांतांगे जिवीत वायट आहलें. तेणी मागीर देवागे उतर मेळटा तें न्हवसोरलां ट्राय केलें तेणी. ना हें अशें न्ही. केसो फायदो संवसार जिकोन वतमो विबाडीत तर. अशें कोन्न तेणी तें चिंतून ती वड चिंतून मागीर तेणी ट्राय करून जिवीत आप सुलो सुलो चेंज केलें तेणें. तेशें कोन्न आतां मुगेले हितू दीस तुमी आयकताय प्रिचींग. चेंज करया आनी रावं नाका सगळें वायट सोडयाय. संवसारांतूय तुमकां बोरें सारकें रशेरशीत जिवीत मेळटलें सारकें. सोंपें जिवीत सारकें. तुमकां घाम वारोवन रोगता उदक कोन्न आनी रोगता घाम कोन्न आनी तें कांय करपाक गरज ना. केदोणां देवान शिराप घायलोलो तुमचे हात पांय नाक्षो धरून तुमी पोट भरय म्हूण केदोणां. आदाम येवेन पातक केलो तेदोणां. आतां जेजून तें पातक साप केलें. आपल्याचेर घेयलें सगळें पातक आनी आमकां साप कोन्न दवरलें आनी आमगे तोंडान जाता तेंचो पोत्तून. पयलीं आदाम येवे रचलोलीं ती सारकी पातकां बिणी आहलीं तेशें कोन्न आमी आतां पातकां बिणी जाताय जेजू मानून घेवन सगळें वायट सोडलें जाल्यार आमी पातकां बिणी. आमगे तोंडाचें आहा आतां आमकां नाक्षी दवरुपा जायो आनीक तें कितें बरयलो आहा तें घेवन बोस नाकाय तुमी. तो ओल्ड टेस्टामेंट तो शिरापाचो. तेजें सगळें तुमी लाय नाकाय. पयलीं चोया कित्या लागोन म्हूण तें देवान कित्या लागोन तें बरयलो आहा. पवित्र पुस्तक जाल्यार पवित्र उतर तें तेशें कोन्न कित्याक बरयलो आहा. तें खुंयचें हेका म्हणलां त्या तेंपार कितें चलतालें तें आमी सगळें चोवपा जायें. ती पोन्ने व्हड घेवन तुमी जिवितां लाय न्हू ना आमगे नाक्षी दवरुपा देवान म्हणलीं तेका लागोन आमी जिवितांत कश्ट भोगताय. हेसो आनी मागीर लोक तें पोत्तें घेवन बसोता मागीर तितू मोत्ताय मागीर तीं इफेरना.
तूं तो सारको जेजू भाशेन तूं जायना, सांता भाशेन तूं जायना, जालें आनी बरें पडना. लास्टा इफेर न्हू तें. तेका लागोन न्हू मोतरी चोया म्हणटा तें आनी तुमी घेवन बसनाकाय. सारकें क्लियर केलें तुमगेलें चोय. इफेर ना तुलो मागीर स्वर्गार वचून जायना तेंक कांय चोवपा जायना माजी. काबार इफेर इफेर चॅप्टर क्लोज्ड. सोर्ग सोर्ग. तुगे विजा तूं हिंगसा घेवन वचपा जाय. थिंग वोसोन मागीर विजा मेळना. तूं यूके येता जाल्यार हिंग यूके येतरी तुका विजा कोण दिता? तुवें विजा ना तुका हेच्याकूय मेळना. तुवें थिंगसा पळय घेवन येता ते विजाचेर तूं यूके येता. तुका ऑस्ट्रेलिया वचूं जाय ऑस्ट्रेलिया विजा काडटा तूं. तूं गल्फा कामा वयता गल्फा विजा काडटा. तेश कोन्नू आमी हिंगा आमगेलें आमी आमगे तयारी हूंय आमकां वचपा जाय डेस्टिनेशन आमगे पड कितें आहा, वचपा आमकां पड खूश आहा, ती आमी हिंग सोंसरा रेडी करून व्हरों जाय वयता आसतोणा. आनी थिंग मागीर उत्ताय आमी स्वर्गार उत्ताय ना इफेर ना उत्ताय. जालें. तें आमगे हातीं आहा. तें मुगे भाव भयणी, माय पाय कोणाचें करूं जायना. ती गोट तुमकां मुगे विडियो धाडी तो आयकोन तुमगे जिवीत तुमी न्हू सोरपा जाय. तुमी तो रेब्यांतू तो लोडों सोदताय जाल्यार तुमगे जिवीत वायटूच. चल आतां हिंगा बंद कोरया आनीक आतां रोजर या. उरलें तें फाल्यां कंटिन्यू कोरचें. थँक यू होली स्पिरीट. आमेन. आतां रोजार कोरया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. जेजूच्या नांवान बापाय मागणें कोत्ता तुका. आमकां हो जो विडियो आयकोता तांकां सगल्यांक बरे भलायकेन दवर आनीक सगलें आमचीं दुयेंसां पयस कोर. ही कोवीड पिडा आमचे सोशिल्ली पयस कोर आनीक सगलीं आमचीं कामां करून दी आनीक आमकां वयता येता थिंगसान राखून बरे भाशेन व्हरोन हाड आनी आमचीं कामां बरे भाशेन सांबाळून दवर आनीक आमचो पागार वाडय आनीक आमचो पोस्ट वाडय. आमेन. जेजूच्या नांवान बापाय मागणें कोत्ता तुका. तेवदोमिराचें हार्टाचें दुयेंस सारकें बरें कोर. सगल्यो हार्टाच्यो पळय आर्टरीज आहा त्यो सारक्यो उगत्यो कोर आनीक रगत सारकें हार्टाक मेळोन आख्खे कुडीक बरे भाशेन रगत मेळोन सारकी कुडीची घोटायकी पोत्तून नवी जावपाक तूं फावो कर. आमेन. जेजूच्या नांवान हांव फर्मायतां तेवदोमिराच्यो ज्यो आर्टरीज ब्लॉक जाल्या त्यो आतांच्यो आतां उक्त्यो जायात आनीक सारकें रगत पयलें पळय रगत पास जातालें कांय त्रास जायनासतना तशें रगत पास जावपाक हांव फर्मायतां जेजूच्या नांवान. आनीक हो सगलो पळय आर्टरीसान पळय जी ऑयल आनीक हें पळय सगलें बसयलोलें आहा भितर तेका हांव फर्मायतां आतांच्या आतां तूं सारकें मेकळें जावन सुडोन थंयसरलें सारकें पास जावन कुडींतल्यान भायर वचोन सगल्यो आर्टरीज सारक्यो क्लियर जावन हार्टाचें जें प्रॉब्लेम जालां हार्टाक रगत मेळना तें सारकें उक्तें जावंक हांव फर्मायतां जेजूच्या नांवान आतांच्या आतां. आनीक जशें जेजून रुमडाच्या झाडाक मुडलें शिराप घातलो तसोच हांवें आतां मुडलां तशेंच जातलें आनीक रुमडाचें झाड मेलें तशेंच आतां ह्यो आर्टरीज आतां सगल्यो साफ जातल्यो आनीक हें हार्टाचें प्रॉब्लेम सारकें बरें जातलें जेजूच्या नांवान. आमेन. जेजूच्या नांवान हांव बापा तुजे थंय मागतां सुर्गीच्या बापा कोलेताक शिंकपाक बरी मत दी आनीक भिंडाचें प्रॉब्लेम सारकें बरें कर आनीक जोर येता तो सारको बरो कर. आमेन. जेजूच्या नांवान हांव फर्मायतां कोलेताच्या भिंडाक सांगता सगलीं तुमी भिंडां बरे भाशेन रावात सोताय नाकात आनीक तुमकां देवान पळय कितें कार्य दिलां ते प्रमाणे तुमी चलात आनीक सोताय नासतना सारकीं रावंक हांव फर्मायतां जेजूच्या नांवान. जशें जेजूच्या नांवान रुमडाच्या झाडाक शिराप घातलो आनीक तें मेलें तशेंच हांव भिंडाक फर्मायतां सारकीं आहा तशीं बरीं रावात कांय त्रास करून नाकात. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें कोत्ता तुका जॉन्सीच्या फामिलीक बरे भाशेन दवर सगल्या देण्यांनी भर आनीक ताका कृपा दी तुजी खबर मानून घेवपाक आनीक सगल्यांक परगडपाक तशेंच पास्कोवालाक बोटीचेर एक बरी वियाज दी. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें कोत्ता तुका सुकोर आनीक ताजी फामिलीक बरे भाशेन राख सांबाळ आनीक तांचें सगल्यांच्या कामाचेर आशिर्वाद घाल आनीक तांचे पागार वाडय आनीक चोडय. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें कोत्ता तुका जेसीक आनी एलिटाक लंडनाक एक बरें काम दी जायत्या पागाराचें आनी घराचे लागीं आनीक
तांकां तुजी खबरूय पुरगोडपाक तांकां तूं फावो कर. आनीक तांची सगळीं कामां तूं करून दी. आमेन. जेजूच्या नांवान बापाय मागणें कोत्ता तुका. हेंड्रीक बेगीन बोटीर वचपाचें कोर. सगल्या कंपनीक मनशांक ताका विजा धाडून कॉन्ट्रॅक्ट धाडूंक तांकां तूं हात लाय आनीक तांकां तूं फॉर्माय ताका बोटीचेर बेगीन काम जावपाक. आमेन. जेजूच्या नांवान बापाय मागणें कोत्ता तुका. हेंड्रीचे मागीर पियेदादीक वाजाक तिजे हार्टाचें प्रॉब्लेम सारकें बरें कर आनीक तेकूय कुडी घोडायकी दी. हांव फॉर्मायतां जेजूच्या नांवान. हे हेंड्रीचे मायेचें आर्टरीज सारक्यो उक्त्यो जावंक आनीक सारकें रगत हार्टाक वचोन हार्ट सारकें पोत्तून बरे भाशेन चोलपाक फॉर्मायतां जेजूच्या नांवान. आनीक जशें तेचे भाशेन जेजून रुमडाच्या झाडाचेर शिराप घातलो तें झाड मेलें तशेंच हें जें हांवें म्हटलां तें घडोन जातलें आनीक फावो जातलें आनीक सारकें आर्टरी सारक्यो साफ जातल्यो आनीक कचरो पळय बसला तो सगलो वयतलो आनीक जिवीत पोत्तून खुशाल बरी जातलें म्हणून हांव मानतां. आमेन. जेजूच्या नांवान बापाय मागणें कोत्तां तुका. मोरेणाचें कान उक्ते कर. कितें वायट आहा कितें सगलें पोत्तून नवें कर आनीक कुडीक घोडायकी दी. आमेन. जेजूच्या नांवान बापाय मागणें कोत्तां तुका. जोकी आनीक जिपोडाचे फामिलीक बरी करून दवर. तांकां देड्यांनी भर आनीक तुज्या उतरांत भितर येवन तुजें उतर बांदून घेवन तें दुसऱ्यांक परगोटून दुसऱ्यांकूय तांचो फायदो जावंक तूं तांकां निर्मी आनीक तांचें पागार वाडय आनीक चोडय. आमेन. जेजूच्या नांवान बापाय मागणें कोत्तां तुका. क्रिसाचें काम लंडनाक बरें करून दवर. ताज्या घरा भितर तूं आशिर्वाद घाल आनी सगळ्या देड्यांनी भर. तुजें उतर ती बांदून घेवन दुसऱ्यांकूय तांचो फायदो जावंक तूं तांकां फावो कर आनीक ताजें पागार वाडय आनीक पोस्ट वाडय. आमेन.